एजराचें पुस्तक चॅप्टर 3. बलिदानाचो सेवाधर्म नव्यान सुरू जाता. जेन्ना 7वो म्हयनो लागलो आनी इस्रायलाच्या पुतांनी आपआपल्या नोगरांनी नव्यान ठिकाण केल्या उपरांत ते सगळे जेरुजाल्यांत एकूच मनीस कशे एकठावले. तेन्ना जेशुआन जोडाकाच्या पुतान आपल्या याज्ञीक भावां बरोबर आनी जेरुबाबेलान शेल्तियालाच्या पुतान आपल्या भावां बरोबर इस्रायलाच्या देवाची वेदी नव्यान बांदूंक सुरू केली. तिचेर ओम भेटोवंक देवाच्या मनशा मोइजेसाचे समृद्धींत बरयलेलें आसा त्या प्रमाणे. सरभोंवतणच्या लोकांची भिरांत आसतनाय तांणी वेदी आदल्याच जाग्यार बांदली आनी तिचेर सर्वेस्पराक ओम ओंपले. ओम सकाळीं आनी सांजे कायद्या प्रमाणे तांणी तंबूंची परब समारंभली. दर दिसा कायद्या प्रमाणे फावो तितले ओम ओंपले. त्या भायर शेनवारा दिसाक नेमलोले निरंतर ओम भेटयल्ले. तशेंच आमासां आनी सर्वेस्पराच्या परबां समयार ओम ओंपले आनी खासगी मनशांनी सर्वेस्पराक आपखुशेन दिल्लीं देणीं ओंपलीं. 7व्या म्हयन्याच्या पयल्या दिसा थावन जोरी मंदिराची अजून बुन्याद घालूंक नासली, तीं सर्वेस्पराक ओम भेटोवंक लागलीं. उपरांत गवंड्यांक आनी थवयांक तांणी दुडू दिलो आनी तशेंच सिडियेकारांक तिर्येकारांक जेवण पिवण आनी तेल दिलें. हांणी देवदाराचें लांकूड लेबनॉन थावन जफाक दर्यांतल्यान हाडूंक ह्या कामाक सिरसान पेर्सियेच्या राजान परवानगी दिल्ली. जेरुजाल्यांत देवाच्या मंदिराशीं दुसरे पावल्या उपरांत वर्साच्या दुसऱ्या म्हयन्यांत जेरुबाबेलान शेल्तियेलाच्या पुतान आनी जेशुआन जोडाकाच्या पुतान आपल्या सगळ्या भावां याज्ञिकां लेवितां आनी परदेसांत थावन जेरुजाल्यांत परतल्या लोकां बरोबर वावराक सुरवात दिली. तांणी 20 वा अदीक वर्सां आशिल्ल्या लेवितांक सर्वेस्पराच्या मंदिराच्या कामाचे देखरेखी नेमले. म्हणटच लेवीत जेशुआ, ताचे पूत आनी भाव कादमिएल आनी ताचे पूत बिनूय, होडाव्याचे पूत देवाच्या मंदिराचें काम करतल्यांचे देखरेख रावंक तयार जाले. जेन्ना बांदप्यांनी सर्वेस्पराच्या मंदिराची बुन्याद घाली तेन्ना याज्ञीक आपलीं वस्त्रां न्हेसून तुरतुऱ्यो घेवन फुडें उबे रावले. आनी लेवीत आसाफाचे पूत कांसालीं घेवन दावीद इस्रायलाच्या राजाच्या निवाद्या प्रमाणे सर्वेस्पराक वाखाणूंक उबे रावले. तांणी सर्वेस्पराक वाखाणणी आनी दिनवासनी गायनांनी ओरपिली, कित्याक इस्रायला सवें ते म्हणटाले तो बरो आनी ताचो विस्वाशी मोग सासणाचो. तेन्ना सर्वेस्पराच्या मंदिराची बुन्याद आतां घातलोली देखून सगळो लोक मोठ्यो बोबो मारून सर्वेस्पराक वाखाणूंक लागले. नव्या मंदिराची बुन्याद आपल्या दोळ्यां मुखार घातलोली पळोवन पयलींचें मंदीर देखलोलें तसले जायते म्हातारे याज्ञीक, लेवीत आनी घोराब्यांचे वडील चड मोठ्यान रोडले. पूण जायत्या दुसऱ्यांनी खुशालकायेन बोब मारली. अशें कोण खुशालकायेन बोबो मारतालो आनी कोण रोडटालो हें समजनासलें, कित्याक लोकांन इतल्या मोठ्यान बोब मारली की तो आवाज पयस आयकूं येतालो. देवाचें उतर हें